आयज महिला वर्ग म्हणजेच देवी नवदुर्गा आणि तिचें अस्तित्व आयज राखपा खातीर महिला वर्ग जो भाशेन आयज हांगसर आयला त्याच प्रमाणे तुमी आमकां जल्माक घातल्या. सो आमी आनी तुमी मेळोन आयज तिचें अस्तित्व राखपा खातीर पळय आमी सगळे जमल्या. तेजे खातीर म्हाका मनांतल्यान तुमी सगळ्यांनी आपल्या स्वता खातीर आनी देवते खातीर मोठ्यान एकदा ताळयो मारून ही सभेची सुरवात करता. सुरवातेच्यान सांगता 2013 ढगाक बसलेली एक काणी एक गांवांत सुरू जाली 7-8 भुरग्यां बरोबर. आनी जेन्ना ही जर्नी सुरू जाली ती आशिल्ली आमचे मुखार गांवचे भट हे कॉम्प्रोमिसाचो विशय घेवन दर गांवांनी भोंवले, ह्या भुरग्यां कडेन उलयताले आनी सदांच चर्चा जाताली. मे बी हे देवीन रचयल्ली एक खरी कथा आशिल्ली, कित्याक तिका स्वताचो एक खंय तरी न्याय जाय आशिल्लो आनी तिका परत आपलें अस्तित्व गोंय उबारपाची म्हाका एक स्वप्न आशिल्लें आनी आपल्याक खंय तरी ह्या वायट बंधनातून मुक्त जावपाची म्हाजना कडल्यान इच्छा आशिल्ली. ती तिणें आमकां थोड्या मुखार काडल्या त्या टायमार आनी तिणें ती इच्छा आमचे कडेन करून घेतली. हे थोडेच भुरगे आमकां जेन्ना आमी भोंवपाक लागले, आमी सगळे आसा आमी भोंवपाक लागले तेन्ना आमकां सगळे म्हणटाले तुमी कितें हें करतले, तुमी कोर्टान वचून कितें करपाक शकतले. अरे ते म्हाजन ते बामण तेचे कडेन पावर आसा, पयसो आसा, सगळ्यो गजाली आसा, तुमचे कडेन जावपाना. स्वता आमचेच खूब लोक आमकां फाटीं ओडटाले. पण आमकां डे 1 साकून जेन्ना देवीन प्रसाद दिल्लो ते प्रसाद कौलाचेरूच आमी ती 7 पडत आशिल्ली ती आयज तुमी सगळी आमची फॅमिली जाल्ली आसा. ही लक्षात घेवपाची गरज आसा. आयज 1 रुपयो दिवनासतना कोणाक कितें हें मेळटलें तें मेळटलें करिनासतना समज आयज देवीक इतलोच लोक जमपाक शकता आनी जिची जात्रा जिचो रथ पळोवपाक लाखांनी भावीक येता तिचें गोंयांत अस्तित्व कितें आहा हें म्हाका दिसता सगळ्यांक आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. आयज 19 डिसेंबर आनी 19 डिसेंबर गोंयचो मुक्ती दीन आमी पुर्तुगेजां कडल्यान मुक्त जाल्ले. आमकां आयतार आशिल्लो 22 तारखेचो गेलो तो आयतार आमी मिटींग घेवपाक सोदताले पूण आमी घेवना. हेका कारण आसा. गोंय 1961 19 डिसेंबराक स्वतंत्र जालें आनी आयज आमचेच गांवचे आयजचे दोगूय ना जीव दादा आनी मोहनदास मडकयकर हेणें आमची गजाल सांगलेली 13 वर्सां पयलीं जेन्ना मुवमेंट स्टार्ट जालो की 1960 म्हणजे 1 वर्सा पयलीं देवीक जे आमचे फ्रिडम फायटर आशिल्ले गोंयचे तेणी एक प्रसाद लायिल्लो की गोंयाक मुक्त केन्ना जातलें पुर्तुगेजां कडल्यान तें म्हणून. आनी देवीचो शब्द आसा हें बरयल्लें आसा, ही फोटींगपणां ना, हें बरयल्लें आसा. आनी देवीक सांगलेलें 1 वर्साच्या टायमा भितर गोंय मुक्त जातलें. आनी हो प्रसाद मडकयच्यान देवीन दिल्लो. आनी जॉग्राफिकली आमी समज पळयलें जाल्यार मडकय म्हणटा तें गोंयचें सारकें एपी सेंटर सामको मिडल पॉयंट. आनी त्याच प्रमाणे ह्या गांवच्यान ह्या देवीचो इतिहास आहा. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री तिणें आपल्याच कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान हाडलो आनी ही एक व्हडली अभिमानाची गोष्ट की जें आयज कितें घडलां हें मडकयच्यान घडलां. आनी आमी एक स्वता प्रश्न करपाक जाय की जो आमी प्रतिश्ठान सदांच करता की आमी खरेंच मुक्त जाल्या काय ना. कित्याक आयज आमी दोगांय मुक्त जाले म्हणटा पूण हे पोर्तुगेज कायदे आजून आमचे माथ्यार आसा. आनी तितूंतल्यानच मुक्ती दिवपाक आयज तुमी आमी आनी स्वता देवी म्हाका दिसता सगळे मुखार सरले. आनी आयचे हे मिटिंगेक हे आमी डिसिजन घेतले हे आख्ख्या गोंयांतूच न्ही तर भारता पर्यंत म्हाका दिसता सेंटरा पर्यंत सगळ्याक जाय ते आमी वचून आवाज करतले. आतां सुरवात करता एक काणये वयल्यान. काणी म्हणजे आमच्या दोतोर अमृत कासाराची 2013तल्यान 2014 ते 15 सुद्दां सदांच आमी 6-7 म्हयने वर्स म्हाका दिसता सरा कडेन सदांच वयताले आनी सर काना मनार घेयनाशिल्लो. आनी सदांच आमचे कडेन कितें ना कितें तेणें मिस्टेक्स काडप तुमचें हें सारकें ना रे हें जावपाना हें तो आमकां टेस्ट करतालो. तरी पूण वर्स जालें 1.5 वर्स जालें आनी एक दीस जेन्ना आमचें प्रतिश्ठान ट्रस्ट आमी सरानूच सांगलो तो आमी तयार केलो आनी लिगली जालें सगळें जालें. तरी पूण कासार सर कसोच केस घालपाक रेडी नाशिल्लो. ही स्टोरी हांव तुमकां खरेंच सांगता अजून सुद्दां आमच्या आंगार काटे येतात. तर 1.5-2 वर्सान एक दीस फातोडीचेर आमकां जो कोर कमिटी आसा तितूंतले 3 जाणांचे फोन सकाळचे 4:15 वरांचेर वाचपाक लागले 4:15. आनी त्या टायमार कासार सर मोबायल बी यूज करनाशिल्ले लँडलायन.
सो आमकां दिसलें दोतोर बरो ना, कितें जालें ना. तुम्ही म्हणपा लागलो फोनार आतांच्या आतां भायर सरा आनी डायरेक्ट परवरी आपल्या घरार या. आमकां दिसलें सिरियस कितें आसलें. आमी म्हाका दिसता 6 म्हणल्यार ते पावले सगळे. 6 म्हणल्यार पावले, 6:30 म्हणल्यार मिटींग जाली जाल्यार तेजें ऑफिस वयर आनी तो ड्राफ्टिंगाक बसता ब्रह्ममुहूर्ताचेर सदां 3 दिवपाक तेजें काम. म्हणजे तेजी स्टायलच तशी आशिल्ली. सो आमी जेन्ना वयर गेले तेन्ना दोतोर तो घामान भिजो कसो करून खुर्चेर बसून आशिल्लो. जर कितें जालें तें आमकां अकस्मात आपयलें पणजेच्यान. तुम्ही म्हणपाक कितें हाडून दवरला आपल्या माथ्यार, ही कसली केस, ही देवी कितें. आपूण नास्तीक. तुमकां सांगपा म्हणल्यार दोतोर देव बीन मानपी नाशिल्लो. तेजे ऑफिसान सुद्दां देवीचो बीन कांय कोणाचो फोटो नाशिल्लो. हे म्हणपा लागलो धवेच कितें तरी 3 साकून म्हणपाक आपले मुखार बसला. आपल्याक म्हणपाक अक्षरशः काय करपाक जायना, हे तुमी कितें हाडलें आनी कितें केलें आपल्या खबर. आनी खूब डिस्कशन जालें. दोतोरान प्रसाद घेतलो आनी विचारलें कितें घडलें. पयलोच शब्द उबी रावली मडकयतात. इतिहास आहा तिजो. तिका केपाई कोण जाय, कितें तिका आपल्या खातीर जाय, तिका कसली वस्त ती स्वप्नान वचून दाखयता. आनी एक आदोगादाक तिणें दाखयलें आनी त्या दिसाच्यान पळय आदोगादान आमच्या कासार ड्राफ्ट केला तो ना आमचे मदीं, तें आमचें केन्नाच खंयच भायर पडना. आतां हांव पयलीं म्हणल्यार क्लियर करपाक सोदतां आमच्यो 3 जे आमच्यो प्रेयर्स आसा कोर्टान. कित्याक ह्या दिसांनी म्हाजन हें खूब दिशाभूल करता सगळ्यांची. आमी कितें मागलां पळय कोर्टान तें तुमकां आमी व्हिडिओ प्ले करून दाखयतले दोतोराचो. मडकय ग्रामस्थांचे वतीन आदोगाद अमृत कासारान आर्ग्युमेंट घाले ते अशे. मुर्ती बदलपाचो निर्णय घेवचे पयलीं जाल्यात तंटे. गांवच्या लोकांक म्हाजन पद नाका, उत्सवांनी अधिकार जाय. परंपरे प्रमाण चलत आयिल्ल्या उत्सव विधींनी वांटो जाय. पोर्तुगीज म्हाजनी कायद्या प्रमाण म्हाजनाक फकत व्यवस्थापनाचो अधिकार, म्हाजनांचो देवाचेर अधिकार ना. मुद्दाम परत एकदा आयकात, कित्याक ही मेसेज प्रेसूय आसा, सगळ्या आसा, क्लियर परत एकदा प्ले कर. मडकय ग्रामस्थांचे वतीन आदोगाद अमृत कासारान आर्ग्युमेंट घाले ते अशे. मुर्ती बदलपाचो निर्णय घेवचे पयलीं जाल्यात तंटे. गांवच्या लोकांक म्हाजन पद नाका, उत्सवांनी अधिकार जाय. परंपरे प्रमाण चलत आयिल्ल्या उत्सव विधींनी वांटो जाय. पोर्तुगीज म्हाजनी कायद्या प्रमाण म्हाजनाक फकत व्यवस्थापनाचो अधिकार, म्हाजनांचो देवाचेर अधिकार ना. हेच घेवन आमी मुखार सरले की सर्वसामान्य सगळ्यांक जे तिचे भक्तगण आसा, जे तिचे सेवेकरी आसा, कुळावी आसा, ग्रामस्थ आसा, हेंकां देवीचे सगळे कार्य करपाक, रिच्युअल्स करपाक जे जे कितें वर्सभर आसता तितून वांटो जाय. तेन्ना येयल्लो कॉम्प्रोमिसो. आतां कॉम्प्रोमिसो कसो चॅलेंज केलो जावं कॉम्प्रोमिसोच्यो स्टँड गजाल्यो म्हणजे इट इज टोटली कास्ट गजाल्यो म्हणजे इट इज टोटली कास्ट बेस्ड आनी पर्टिक्युलर एक कमिटी खातीर हो केल्लो कॉम्प्रोमिसो. तो वाचल्यार कोणाकूय कळटलो. ताका कॉम्प्रोमिसो म्हणटा. जेन्ना आमी कोर्टान गेले आनी जेन्ना आमची केस फायल जाली, एक ट्रस्ट करपाचो पडलो. तो म्हणजे नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्ट. हो गांवचो कुळावी सेवेकरी भक्तगण जितले भावीक आसा तांकां मेळोन केल्लो हो ट्रस्ट. हो ट्रस्ट घेवन आमी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले, थंय केस फायल केली 2 गजालींचेर. पयली म्हणजे मुर्ती आसा ती तशीच उरपाक जाय आनी दुसऱ्या की हें देवूळ सार्वजनीक. मुर्ती बदलपाचो जो आसा प्रश्न हो 2 वर्सां नंतर सुरू जाल्लो. म्हणजे 2013 आमी फक्त इक्वल रायट्साक झगडटाले. पूण 2000 म्हणजे 1.5-2 वर्सां जातकीर आमकां कळपाक लागलें की हे मुर्ती बदलपाक सोदतात म्हणून. आनी देवीन तांकां प्रसाद दिवना आशिल्लो. आतां मुर्ती बदलपाचें अकस्मात कित्याक हांवें तकलेन येयलें हेंय आमी कोर्टाक दाखोवन दिल्लें आसा. ही जी मुर्ती आसा, आमचे कडेन लिगल डॉक्युमेंट आसा, ही काळांतर सामकी म्हणजे 1000 वर्सां पयलींची मुर्ती आसा म्हणून आमचे कडेन डॉक्युमेंट. आमी टेस्ट केले, सगळें केलें. तेंचो कॉम्प्रोमिसो आनी म्हाजन कायदो येयला 450 वर्सां पयलीं. सो ह्या मुर्तेचेर कोणाचोच रायट ना. ही मुर्ती हांगसरलीच आनी हें देवूळूय तिचें हें सिद्ध जाता आनी म्हाजन कायदो मागीर येयला. हें पयलीं तें भायर पडलें आनी थंयच्या थंय आमकां जेन्ना आमी कोर्टान गेले थंय पयलीं आमकां डायरेक्टली स्टे मेळ्ळी, इनडेफिनेट स्टे मेळ्ळी हे वेळेचेर. सो मुर्तेचो प्रश्न आमकां स्टे मेळ्ळी. दुसरो प्रश्न आशिल्लो पब्लीक आनी प्रायवेट टेम्पलाचो. आनी मुर्तेचेर तांकां कोर्टान हेंय सांगलें की म्हाजन हें फक्त मॅनेजमेंट. तुमकां देवीचेर जावं देवीच्या कसलेच गजालींचेर जावं तिचे रिच्युअल्स ठरोवपाचे कोणें तुमकां अधिकार कोणेच दिवना.
तुम्ही माजन, तुम्ही फक्त मॅनेजमेंट तिचे जे कितें कार्य आसा त्या सगळ्या भितर आसा आणि ते कोणें करपाक जाता ही केस जाली आणि तांकां माजन लिस्ट प्रोवायड करपाक लायले डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. अशी 10 वर्सां ही केस चालू उरली आणि अजून पर्यंत ती केस त्यांचे कडेन डॉक्युमेंट ना की ते ओनर कशे ते म्हणपाक लागले आमी प्रायव्हेट टेम्पलाचे ओनर. तांकां जेन्ना कोर्टान विचारलें आमी सोडूनच दी कोर्टान विचारलें जाल्यार तेंचे कडेन शेण ना काय ना कित्याक देवीक पयलीं साकून आसा. तुमी आतां 4.5 वर्सां पयलीं आनी तुमी सगळे आपले म्हणटात मडकयच्या मागं हेजेर ही केस जाली आतां 10 वर्सां एविडन्साक आशिल्ली. आतां ह्या 10 वर्सां भितर म्हाका दिसता आमी जे कोण केस मेंबर आशिल्ले जावं मेन केस पळयताले खंयचीच ही जात्रा सुद्दां आमी कोण्याच देवीचो उफार जावं पयले जात्रेचे 2 दीस पळोवना. कित्याक जात्रा जशी लागीं पावली की आमच्या नांवाचेर आमकां एक कोर्टांतल्यान ऑर्डर येताली, एक बिलीफ घेवन येतालो बाबा तुमचेर केस घातल्या. जात्रे 2 दिसां पयलीं वर्सभर ते कांयच करनाशिल्ले. उत्सव जेन्ना सुरू जाले तेन्नाच ते आमचे केसी घालप आनी आमी केसीनीच. पूण ह्या केसीच्या 10 वर्सां देंवतेन आमकां खंयच कमी उडोवना, खंयच फाटीं उडोवना. हे सांगपाचो हेतू इतलोच आसा की समज तेच सगळे आशिल्ले जाल्यार ही केस 10 वर्सां चलची नाशिल्ली. आतां जात्रेच्या टायमार कितें जातालें सगळे उत्सव गांवचो लोक करतात आनी हे कोर्टानूय नोंद केल्ली आसा की तिचे जे उत्सव आसा ते सगळ्यांक वांटलेले आसा, सगळ्यांक आपापले अधिकार आसा. कोण वेगळे वेगळे देवीची सेवा करता. सेवा करता आसतना कोर्टान हेंय सांगलें की कोणाक बंधन ना, तुमी तुमचे मॅनेजमेंट पळया, गांवच्या लोकांक तेंचे पळोवनी, भाविकांक सगळें तेंचे पळोवनी सेवा कशी करपाची आसली. मागीर ही केस जेन्ना चल्ली तितून भितर आमचे पुलीस कंप्लेन जाल्यो. आमचे भितरले जे कोण मुखार सरलेले देवीन काडलेले आपले भुरग्यांक स्वता म्हाजे 3 कामां काडून घेतली त्या टायमाचो मिनिस्टरान डिफेन्साचो तो तेंचोच म्हाजनाचोच मावसो आसा तेंचो हांगाच मावशी ते म्हाजन आसा तेणी काडलो. तेजेर रेड्स मारल्यो, आमचे भितर ट्रान्सफरी मारल्यो, प्रायव्हेट जॉबांतल्यान आमकां काडले. पूण देवीन एक काळजी घेतली की देवीन आपल्या भुरग्यांक खंयच कमी पडपाक दिवना. ती फाटीर रावली म्हणजे वयता थंय देवी आशिल्ली. आयज इतलें सांगपाक कारण मनांतल्यान येता कित्याक एकूच गजाल तुमकां सांगता. जेन्ना आमी लास्ट अशीच कासार दोतोर आसतना फर्स्ट आमी प्रतिश्ठानाची मिटींग घेतलेली तेच्या आदले राती आमी 7-8 जाण देवळा कडेन आशिल्ले आनी मिटिंगेची तयारी आशिल्ली. आयज ते देवेंद्र आसा चारी बी सगळे आसतले सगळ्यांक जाल्यार गाडी आमची सेंट्रल लॉक जाली म्हागेली. ओल्ड गाडी आशिल्ली ऑटोमॅटीक लॉक जाली आनी लॉक जावन रातचे 12:30 कोण ना उगडो करपाक. तेन्ना आमी देवते मुखार हांव स्वता गेलो आनी तें केलें की म्हणलें तुजी फाल्यां मिटींग आसा तयारी करपाक जाय जाल्यार तूं कितें तरी कर. कित्याक म्हाजे कडेन चावी नाशिल्ली आनी गाडी ओल्ड आशिल्ली मातशी. तुमकां सांगता सगळं आमी येवचे पयलीं दार ऑटोमॅटीक भायर उसळ्ळें आहा. ही सासाय आमी भोगल्या आनी जेन्ना जेन्ना आमी म्हाजे ह्या विशयाचेर उलयता तेन्ना दोळ्यांतल्यान दुकां येयल्या. तिणें आमकां भोसले राजे थंयच्यान डॉक्युमेंट कोण तरी एक मनीस मेळप तो डॉक्युमेंट धाडून दिवप. पोर्तुगालाचो एक मान्युअल म्हणून स्कॉलर तेणे आमकां देवळाचे आमचे डॉक्युमेंट थंयच्यान धाडून दिले. अश्यो खुबश्यो देवीन आमकां म्हणजे खंयच कमी पडना. आनी एक गजाल देवीचो चमत्कार म्हणजे म्हाजनांनी 2017-18 जात्रेचे पयलीं देवूळ बंद करपा खातीर दर्जो घातलो आनी उत्सव करप ना आनी रथ बीन सीज करून आपल्या लॉकरांत दवरप पडप. तेणी बॉम्बेच्यान बरो नांव घेयना त्या आदोगादाचेर ताणें असो एक आदोगाद नामचीन आदोगाद हाडलो आनी हायकोर्टांत तेन्ना कासारबाब जितो आसा तेन्ना कासारबाब जितो आसा. सो कासारबाब तेन्ना बरो नासतालो. सो कासारबाबान आमचे आर्ग्युमेंट देवळान मारले जात्रेचे 2 दीस पयलीं. आनी आतां आमी भिल्ले कितें हो तेणी पावरफूल हाडला तो आर्ग्युमेंट करतलो आनी केस खंयच्या खंय व्हरतलो. आमचे जशें आर्ग्युमेंट जावनाका. कासारबाब बसलो आनी दोतोरान जजान सांगलें आतां तुमची सायड तुमी. तो मनीस उठलो सर आय डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू म्हणून म्हाका बॅग घेतलो आनी गेलो. हे आमी अक्षरशः दोळ्यांनी पळयला. सो ही म्हणल्यार नवदुर्गा, ही म्हणल्यार सातेर, ही म्हणल्यार मडकयमा. आनी आयज पळय तुमी सगळे हांगसर आमच्या कुल्या केल्या तुमचे म्हणजे तुमकां कसलेच त्रास ना. तुमचे सगळ्यांचे लायफ ती कशें सक्सेसफूल करपाची. कित्याक एकठीचो उलो आशिल्लो आनी त्या उल्याक आयज तो जनसमुदाय हांगसर येयला. खरेंच म्हाका दिसता परत एकदा नवदुर्गा माता की
आता फुडल्यो गजाली सांगता आसतना आयज आमी मुखार वयता आसतना आमच्यो ह्योच मागण्यो आसा की देवीची मुर्ती ही तशीच उरची, ती चेंज जावपाक शकना. ह्या फाटले 15 दिसां भितर एक पेपराचेर म्हाजनांनी एड घातली की आमी मुर्ती बदलना, हो आमचो डिसिजन, आनी कितें कितें बरोवन घातलें. म्हाका तांकां प्रश्न करपाचो प्रतिश्ठानाचे वाटेन आमकां सगळ्यांक की बाबा हेच कमिटी पयलीं ही मुर्ती बदलपा जाय म्हणून डिसिजन घेतलेलें. तेजी फाटली कमिटी आयली, ते म्हणपाक लागले आमी बदलतले, दुसरी येयली, हे येयले, हे म्हणटा आमी बदलपाना. म्हणजे तांकां आमकां कशें करून दिशाभूल करप आनी हो टॉपीक कसो डायवर्ट करप हे करपाचो तेंचो यत्न आसा. कित्याक तेय भिल्यात मडकयच्या माजनाक लागून समज आमी सुप्रीम कोर्टात वयतात, तेजे बरोबर म्हणजे एक येदीशी किट्टी जी 2013 मडकय पेटलेली नवदुर्गा प्रतिश्ठानाच्या नांवान आनी सगळ्याच्या नांवान, ती आयज दिल्ली पावली आनी हे किट्टेचो आयज असो उजो जाल्लो आसा. आनी त्या उज्या भितर आनी त्या वाऱ्या भितर कोण कोण माजने व्हांवून वयतले हे आमी सांगपाक शकना. आता सगळी तयारी जाला, आमचे ठराव आसा ते मुखार आमी घेतलेच. पूण सोंपयता आसतना थोड्यो गजाली म्हणजे हो कायदो जो देवळाचो आमचो कॉम्प्रोमायज हो जातीभेद आसा. आनी एज पर आमचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे भारताचें संविधान आसा, जे आमचे ग्रेट म्हणजे लेजंड आमचे आंबेडकरांनी बरयल्ले आहा साहेबान, तितून इक्वालिटी म्हणजे सगळ्यांक दिल्या, कोणें वर्शीप करपाक सगळे सर्व म्हणजे एक लेवलाचेर, कांय वयर सकयल कांय ना. सो हे घेवन आमी मुखार वयतले. तशेंच म्हाका तुमकां विचारपाक जाय, तुमी हे सगळे आसा, देवी नवदुर्गेन तुमकां केन्ना सपना येवन सांगला तूं भितर येवं नाका, तूं बहुजन, तुमी भितर या, तुमी महाजन, तुमचे रगत आसलें भांगराचें आनी हेंचे आहा ते बेश्टे तांबडे रगत, तुमी भायर. कोणाकी सांगला देवी? जाल्यार हेंकां कोणें हो रायट दिलो जातीभेद करपाचो, म्हणजे देवीच्या भाविकांक पयस करपाचो? आमकां सगळ्यांक तितलोच वेळ आसपाक जाय न्ही. आमचोच लोक वचून त्या फंडपेटीन पयशे घालतात ते तुमी घेता आनी तेन्ना तो पब्लीक चलता. पूण जेन्ना कार्य करपाचें आसता, जेन्ना देवीक अभिशेक घालपाचो आसता, जावं कसली गजाल करपाक, तेन्ना तुमकां आमी नाका. हें कित्याक? आनी ही कीड जी पळय मडकय पेटल्या, ही देवीन जाणून पेटयल्या. आनी गोंय मुक्ती जावपाचो असो प्रसाद आमकां देवीन तेन्ना दिलो 1916. तोच प्रसाद म्हाका दिसता देवी आतां म्हणजे खूब कंटिन्यू करून दाखयतली आनी आमकां दिल्ली सुद्दां जेट मेळटलो. फक्त तुमकां सपोर्ट जाय, देवी फाटल्यान उल्या उल्या तुमी उबे रावपाक जाय. आनी फायनली सोंपयता आसतना इतलें सांगता की खंयचोय कोर्ट आसूं, कितेंय आसूं, आमकां फकत एकूच जज लागता आनी तो जज आमच्या देवळान बसलेलो आसा. तीच जज, तीच कडेन कितें आसूं जाय. हे 13-14 वर्सान आमी खूब जाणांनी जे मुखार आसताले तेच मातशे टार्गेट जाता. खूब जाणांनी तेजो भाव गेलो, म्हाजी आवय गेली आनी कोणाची म्हणजे खूब खूब आमी ते स्ट्रगलान भितर. पूण देवीन प्रत्यक्ष असो हात दवरून आमकां सगळ्या मुखार दवरल्या, आमकां युनायटेड दवरल्या. अजून कांय जाण आमचेच थोडे पयस जातात, तेंचो विचार वेगळो आसता, तेंचे कडेन कळकळेची विनंती आहा प्रतिश्ठाना तर्फे, हांव येता ग्रामस म्हणून, सगळे आमी देवी खातीर एक जावया. हांगसर कोणाचोच स्वार्थ ना. जावं प्रतिश्ठानाचे मेंबर केन्नाच म्हाजन जावपाक सोदिनात, हें आमी पयलीं डिक्लेअर केलें आनी आतांच. आमी फक्त मुखार सरल्यात की देवळाचे अधिकार सर्वसामान्य सगळ्यांक कितें आसा तांकां सगळ्यांक मेळचे. तांकां रिच्युअल्स, जी पुजा, सेवा, देवीची जात्रा, नम कितें तितून सगळ्यांक अधिकार मेळचो. आनी देवीची जी रूप जे देवीन सातेरीन मडकयकांनी नवदुर्गेक जशें रूप दिलां, हें कायमशीर म्हणजे आमची पिळगी सोंपोन फुडली पिळगीक सुद्दां तिचें वर्चस्व तशेंच उरचें, तिचो पावर कितलो कळचो. आनी परत एक शिटकावणी दिता ह्या म्हाजनाक, जें आयज तुमी हें कितें केलां हें गोंयची क्रांती बदलतलें आनी हें मडकयच्यान ही क्रांती घडटली आनी देवी नवदुर्गा जज आसतली. हें सांगून आमी 2 उतर सोंपयता. कितें आमचें उरतात सगळे मेंबर आसा ते एक एक करून सांगतले. देव बरें करूं. नवदुर्गा माता की धन्यवाद श्री अश्विन कुमार नायक.
नवदुर्गा जी सप्तकोटे